बाप्पानडच्या विजय शेट्टीचें हॉटेल सिवरींत आसलें. ताणें मुखारसिलें. वळख दाखोवन हांव ताका मेळोंक गेलो. ताच्या हॉटेलांत काम करचे चेरके रेल्वे पाटये लागीं आसच्या एका बुरश्या झोपड्यांत वस्ती करताले. विजय शेट्टीन म्हाका भाडें दिवन थंयसर रावूंक परवानगी दिली आनी भाडें जावन 300 रुपये घेतले. हांव थंय तावन गल्फ एजंटाच्या बोंटेक लागलो. हे एजंट गिदाच्या कास्ताचे. 30 तावन 50,000 कॅश नासतना उलोवंक सोमेत तयार नातले. तवळ मुंबय तावन 1-2 चिटी तुवें बरयल्ल्योय, पूण कश्टां विशीं कितेंच लिखलें नाय तिणें उडास केलो. तुमी खंतीच्या पिडेक बली जावचें नाका म्हणून हांवें कितेंच बरयलें ना. म्हजे इतल्याक कश्ट सोंसले. ताणें खोंकली काडन ताळो सुदीळ केलो. गल्फाची वाट धरिनासतना हांव फाटीं परतोवन सोना म्हणल्या हट्टाक वळख जालो. हातीं आसचे पयशे खाली जाताना कोणायचे हातपाय धरून ट्रेनीर थंड पिवन विकच्या कामाक लागलो. तो वळू म्हजो मुंबय पावून 4थो म्हयनो. अवचिती एका मारेकार गटनसो हांव शिकार जालो. एका रातीं काम करन वाडाला तावन सिवरी पाटी येतालो. सिवरी देंवताना पोलिसांनी म्हाका वेडो मारलो. ताणें म्हजें नांव कितें म्हूण विचारलें. नांव काश्मीर म्हणटाना हांव काश्मीर तावन सुकोन आयिल्लो आतंकवादी म्हणून लोकापाक घालो आनी भायर कोणाय लागीं संपर्क करूंक अवकाश दिलो ना. उडास आसा तुका? गेले त्या वर्सा मार्च म्हयन्यांत मुंबय शहराच्या प्रमुख जाग्यांनी 12 बॉम्ब स्फोटीत जाल्ले. 100 प्राण सोडलो आनी जायते गायले. ह्या कठोर कर्तुबां फाटल्या आरोप्यां पैकी एकल्याचें सारकें म्हज्या तोंडाक ताळ पडटा म्हणून पोलिसांनी म्हजेर चार्ज शीट तयार केली. म्हळ्यार तूं जैलांत आसल्लोय? हंकरली वेरोनिका. काश्मीर सुजान सवकास तकली हालयली आनी भिजिल्ले दोळे तशें नाक पुसलें. सूख आदारिनासतना अपराध करिनासतना एक वजन भरीत कुरीस हांवें जायते म्हयने ववयलो. तो हुस्कारलो. गेले त्या हप्तांत खरो अपराधी सांपडतस फरामशेन म्हाका भितर घाला म्हणून सरकारान इल्लेशा पयशांचो परिहार दिवन काल सुटका दिली. हांव शीद गांवाक आयलो. ह्या अनुभवा उपरांत सुकन तरी ह्या हळ्ळेतून भायर मेट दवरसना म्हूण हांवें निश्चय केला. हांवें तुजी आशा निजायकी सोडिल्ली. वेरोनिकाच्या दोळ्यांतलीं दुकां पोल्यार गळ्ळीं. तूं जाणाय म्हाका थंड उदकान न्हांवची संवय आसा. आपणाची संवय ती कशें विसरली म्हूण ताका विस्मीत जालें. 14 म्हयने मोटवी आवदी न्ही. जायतें विसरोंक शकता. सवकास समज जातलें म्हूण तो बरो सिमांव आनी ताचें कुटुंब कशें आसा? तो आजून प्रिंटींग प्रेसांत काम करता? ताच्या खास इश्टाचो उडास आयलो ताका. सिमांवा संगी ताची इश्टागत अख्ख्या हळ्ळेंत प्रख्यात. जिणयेंत कितें कश्ट आयल्या री एकामेकाच्या कुटुंबाक सोडून घालूंक नजो म्हणून तांणी आपरूपशें कंट्री मारतना बसायिल्लें आसा. बसावनी वेळा संगी पोकळ जाली. आपणाचे अनाथ कुटुंब वजें म्हणून सोडून घालें आपल्या एकाच मोगाच्या इश्टान. ती जाप दिनासतना भितर गेली. आपल्या पेटेंत उस्तून ताणें रेझर विंचलें. बायल कुडातावन फाटीं येताना तिच्या हातीन तुवालो, पोरणी लुंगी आनी बानियान आसलें. वेरोनिकान दिल्ल्यो वस्तू घेवन काश्मीर नानयेक गेलो. 15 मिनटां उपरांत काड कापून आनी माथ्यार न्हावन तो नाणयेतावन भायर येताना मातशी नितळाई फाटीं आयिल्ली. बायलेन कुजनां तावन वाडून हाडिल्लें जेवण तो जेवलो. 14 म्हयन्यांनी कितलेशा फावटी ह्या रुचीक कडयेची रूस साकोंक हांव सट पडलो जाणाय. काश्मीर सुजान बोटां लेवली. मलगड्यांनी दिल्ल्या सुवातेर माडा तोट आनी सागोळी सांबाळन कश्टांनी तरी आरामार दीस काडयेते आसले. काश्मीर सोजू उदक पिवन फाटीं इजीचेराचेर गळ्ळो. भुरगीं वाडोवन येतात. तांकां कॉन्व्हेंट इस्कॉला घालूंक आसा. उपरांत कॉलेजीचें शिकप दिवंक आसा आनी हीं सपनां कार्यागत जाय तर पयशे जमो करी जाय मनशाक खिडीन आमकां कांतो येयलो. सागोळेचें वजें सांबाळूंक तूं ओपलें आनी हांव गल्फाक पावलो तर उत्पत्ती चडतली म्हणून आमी चिंतलें. आमचो इरादो सिमांवक कळयलो. सिमांवकूय समान दिसलें. धैर्यान मुखार सर
देव आसा आनी आमी जिखतले म्हणून तो बरो वसलो. पासपोर्ट हाती मेळटस 14 म्हयन्या आदीं गल्फाच्या एजंटांक मेळूंक हांव तुमकां सर्वांक आदेवस मागून मुंबय पावलों. अशें आरंभ जाली म्हज्या जिणेची अत्यंत भयानक कुर्साची वाट. काश्मीर सुजान एक दीर्घ श्वास सोडलो. 14 म्हयन्यांच्या कुर्सा वाटेंत तो जायतो लाचार जाला म्हूण ताचें वदन आनी उस्वास स्पश्ट कळीत करताली. वेरोनिकाक कितें प्रतिक्रिया दिवची म्हणून सुस्तालें ना. दाराची खीळ घालून ती आल्तारीच्या मदल्या कुडांत हुस्कार सोडून मंदिरेर परतली. खिणा भितर तिका जेम आयली. दोळे न्हिदेक विलीन जावन थोडींच क्षणां जाल्लीं. ती अचानक उडून पडली. लांब न्हिदेतावन जाग जाल्ल्या परी तिका बगलें. घडयाळ देखतना वरां फकत 2 जावन 10 मिनटां जाल्लीं. मांद्रेर आड पडून 10 मिनटां पाशार जाल्लीं तर जाग कशी जाली. तिणें कूस परतिली. टक 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 दारार ठोके मारलो आवाज. कोण पणवती दनपारां दसूंक आयला तिणें मतींत येटलें आनी उबें जावन खापाड तसें फालोव सारको केलो. सालाक येवन दार उक्तें करतना तिचें सवांग जिम जालें. तूं? तिचें वोंट सवकास कंपलें. कशें आसाय तूं? भुरगीं कशीं आसात? त्या दादल्याचो परिचीत स्वर 14 म्हयन्या नंतर तिणें आज आयकलो. 14 म्हयने अदृश्य जावन आज फाटीं परततना अत्रेग आनी उमाळ्यांनी आपणाची रेस्पेराची बायल वेंगेन घेतली म्हूण काश्मीर सोज समजल्लो. तशें घडलें ना. पोल्याचे फोंडू, पुरवल्ले दोळे, वाडिल्लें खाड, करपल्ले केस आनी मेळ्ळें नेसेन पळोवन भोवशा ती कांटळ्ळी जायजय. तो निरासलो तरी ताणें आपणाक मतीन समाधान केलें. खाडतासून न्हांवन आयलो तर सर्व समाज जातले म्हूण तो बरो वसलो. थकावट दोस्ताली जाल्ल्यान वानो निकळावन पेट सकला दवरून तो इजी चेरार बसलो. ही कसली स्थिती करून घेतल्याय तुवें? वेरोनिका आक्सला आसली. 14 म्हयन्यांनी म्हजो आनी भुरग्यांचो तुका उडास जालो ना? आमकां आसा एक सोडून घालूंक तुजें काळीज कशें ओंपलें तें सांग. 14 म्हयने काश्मीर सोजोचो स्वर गदगदीत जावन तो उलोवंक कश्टलो. घोवाच्या दोळ्यांतलीं दुकां पळोवन वेरोनिकान उस्पोनेवच्या सवालांच्या ओत्तडाचेर खडून घालें. तुवें पयलें न्हांवन जेवन विशय घेवचो बरो तिणें सलाह दिली. मागीर सर्व उलोव येत. ताणें तकली हालोवन दुकां पुसलीं. हांव नाणयेचें उदक उण करतां. तूं आराम कर. ती घुवंक तयार जाली. 14 म्हयन्यांनी हर एक मिनूट आनी हर एक सेकंड हांवें तुमचो नियाळ करून दीस काडल्यात. मोरच्या पयलें म्हज्या बायल भुरग्यांचेर एक दिश्ट घालूंक दी देवा म्हूण हांव मागोन आसुल्लो. ताणें मुखार सरोन वेरोनिकाचीं दुकां पुसलीं. लागीं ओडून गोपांत घेवंक तो अत्रेगलो. आदली सळावळ जीव करूंक सकनासतना ती पयस रावली. तूं जायतो थकलाय, वेरोनिका म्हणाली. मागीर उलोव येत. भितर सोडयिल्ली मांद्री आसा, जाय पुरतो विशय कान घे. मुगल्या एका वरा भितर इस्काला गेलीं भुरगीं येतलीं. म्हाका बाणाक उजो घालूंक आसा. तिणें ताची पेट उखलून भितर व्हेली. ताणें फाटलाव केलो. आल्तारेच्या कुडांत मंदिरेर बसून ताणें गुवोनवेच्या वेरोनिकाचो हात धरलो. तिचो पालोव आदार सुकोवन हातार तावन सकला गळ्ळो. ताची नदर तिच्या उबार बाजवेर सरली. काश्मीर सुजाच्या शिराणी आवेश बरोवन आयलो. एक सवाल विचारूं? वेरोनिकान दाव्या हातीं पालोव वयर करून बाजवेर पांगुरलो. कितें? तो सडपडलो. घर सोडतस 14 म्हयन्यांनी तुवें परकी स्त्रियेचो सहवास केदाळाय करूंक नाय? तिणें दाक्षिण नासतना विचारलें. वेरोनिका आपणाचेर दुबाव करता? थटकलो काश्मीर सोज. 14 म्हयन्यांनी आपूण मनांत आनी करणेंत निस्कळ उरलो म्हूण कशें साबीत करून दाखोवं? जिणयेंत घडिल्लें अनाहूत सांगतस सर्व समज जातलें म्हूण ताणें चिंतिल्लें. बायलेच्या ह्या एका सवालान ताचें शिंतीत हालयिल्लें.
ही कसली नवी परीक्षा. देवा, तुझी कुशी तर ही खालच आपणातावन निवार. त्याने सवकास तिचो हात सोडलो. ती पाठ करून भायर गेली. चिन्नांनी रवडल्ल्या ताका सवकास न्हिदेन ग्रास येलो. चित्र विचित्र स्वप्नांनी ताका दसलें. जाग जाताना आपूण मुंबय जैलांत आसा या गांवांत आसा म्हूण समजूंक ताका वेळ लागलो. आपूण घरा आसची एक खरी गजाल जावन आसा हें सोपन न्हय म्हूण चिंतून ताका दादूसकाय भोगली. भुरग्यांनी भायर उलयल्लो आवाज आयकलो ताका. भोवशा इस्कालातावन ती फाटीं भरतल्ली. तांचेर एक दिश्ट घालूंक तो दरवडलो. दोळे गोश्टून आंग सदिळ करन तो उबो जालो. कोनशाक आसची आपली ल्हान पेट उक्तें करन ताणें 3 क्रीम बिस्किटींच्यो पॅकेट्स भायर काडल्यो. काश्मीर सुजाक ल्हानतावन क्रीम बिस्कीट म्हळ्यार खूब पसंद. तो ल्हान आसतना ताचो बापूय अप्रूप कामान शहराक गेल्ल्या वेळार भुरग्यां खातीर क्रीम बिस्किट्यो हाडून येतालो. आनी ह्या बिस्किटींच्या आशेन तीं सर भुरगीं बापायन शहरांतावन फाटीं परतोवचें राखून रावतालीं. ह्याच उडासाचो एक वांटो जावन मुंबयतावन गांवाक वयच्या सरकारी बसार चडच्या पयलें उडासान ताणें आपल्या भुरग्यां खातीर क्रीम बिस्किटींच्यो पॅकेट्स मोलाक घेतिल्ल्यो. भुरगीं कांयच करतलीं म्हूण तो फातयेल्लो. बिस्कीट पॅकेट्स विंचून तो सालाक आयलो. भुरगीं आजून इस्कालाच्या नेसनार सोबतालीं. कोण आयला पळय, वेरोनिकान भुरग्यांक तिळसिलें. पप्पाची वळख तुमकां मेळ्ळी? बेसांव मागा पळया. बेसांव दी पप्पा. जेस्सी हात जोडून मुखार आयलें. काश्मीर सुजान उमाळ्या बगनांनी जेस्सीक बेसांव दिवन लागीं ओडलें. आयवन आनी ट्रेसी लजेन आवयच्या कापडा फाटल्यान रवडल्लीं. हांगासर पळया भुरग्यानो, तो माईपासान हांसलो. हांवें तुमचे खातीर कितें हाडलां पळया. आयवन आनी ट्रेसी आशेन कितें हाडलां म्हूण तिळूंक लागलीं. क्रीम बिस्कीट गी. आयवन क्षुल्लकपणी म्हणालो. सीमा अंकल केदाळय हाडून दिता. मम्मीक मात्र क्रीम बिस्कीट म्हळ्यार भारी. सीमा अंकलान मम्मीक भितर कुडाक व्हरून गुटान बिस्कीट खावयतना हांवें पळयलां. काणयेचें नांव आसा क्रीम बिस्कीट. बरयणार स्टेन आगेरा मुल्की. वर्स 1997. घरच्या अंगणांत उबें रावन इस्कालाक वचूंक मेटांक हाडच्या पेगा ल्हान नेणट्या भुरग्यांक वेरोनिका जायतो वेळ पळोवन रावली. दोगां चेडवां, मलगडें जेस्सी, निमाणें ट्रेसी आनी मदलो आयवन. जेस्सी 5वे क्लासींत तर आयवन 3रींत आनी ट्रेसी 1लींत शिकतालें. हळ्ळे भितर लागशिल्ल्या सरकारी इस्कालांत 7वे पर्यंत शिकपाची वेवस्था आसली. उपरांत हायस्कुलाक टावनाक वचचें अवश्य जातालें. अर्थीक मट्ट उत्तीम तर सिस्टरांचें कॉन्व्हेंट इस्कल, बाकीच्यांक स्वाभावीक जावन सरकारी इस्कल. आपणाच्या भुरग्यांनी कॉन्व्हेंट इस्कलांत शिका जाय हें उतर वेरोनिकाच्या कानांत आपशेंच गाजलें. घडीभर शेरमेवन तिणें घुंवन पळयलें. कोणूच नातलें. चडीत चिंतून मानसीक बांदपाक आशेनासतना वेरोनिका घरच्या कामाक लागली. इस्कल चड पयस नातलें. भुरगीं जेवणाक दनपारां घरा येतालीं आनी उपरांत परत इस्कलाक वेतालीं. आंगणांत आसच्या बांयतावन तिणें सराग उदक वावयलें आनी नाणयेचें बान भरलें. आंगण झाडून धूळ उबा नातले परी उदक शिंपडायलें. माडा मुळांत आसच्या बालदेनी उदक भरन वस्तूर उबळ्ळें. वस्तूर पिळन दोरयेर सुकत घालन ती रांदपाच्या कामाक लागली. इतल्यार वरां सकाळींची 11 उक्तरल्लीं. जेवण तयार करूंक तिचे हुजरी 1.5 वरांचो वेळ आसलो. नारळ कांतून सांबार भरसून तिणें सुक्या लेपेंची कडी करूंक आळ्यान वाटलें. शिताक उदक तापोवंक दवरलें आनी तांदूळ नेरायलो. नेरायिल्लो तांदूळ खतखत्या उदकाक घालन तिणें रांदनेचो उजो फुंकलो. कोनशाक पडून आसची एक खाली क्रीम बिस्किटीच्या कागदाची पॅकेट तिणें रांदनींत उडयली. कागद भग्ग हुलपून खिणान गोबर जालें. वरां 1:15 जाताना आवाज करन
मम्मी म्हूण धांवून आयिल्ल्या भुरग्यांक तिणें वाडलें. अर्द्या वरा उपरांत जेवण तिरसून भुरगीं फाटीं इस्कालाच्या वाटेक लागलीं. भुरगीं गेल्या उपरांत ती जेवली आनी तिणें कुजनाची नितळाय केली. तवळ दनपाराची 2 वरां. पुरासान एक आसरो जावन दनपारां इल्लोसो वेळ न्हिदचें तिका संवयर पडिल्लें. उपरांत उठून नाणयेच्या रान्नेक उजो घालून उदक तापोवंक आसलें.